आम्ही दोघी सजारा ह्या कार्याचे प्रधान पोषक युनिटी हॉस्पिटल मंगळूर, सहा पोषक मानस वॉटर पार्क पिलिकुळा वामंजूर, ला केनीस केक शॉप मंगळूर, जेरोसा कंपनी मंगळूर, नूतन सिल्क्स मडेंत्यार, वी टेक इलेक्ट्रिकल एंड लाइटिंग्स बेंदुरवेल मंगळूर, रेक्सिन सेंटर नियर डॉन बॉस्को हॉल बलमटा मंगळूर, रोहन कॉर्पोरेशन मंगळूर, इलेक्ट्रिकल पॉइंट मंगळूर, नमान बळोगजिसू कोंकणी मैन्याळे, दैविक अमृत कोंकणी मैन्याळे, आरसो कोंकणी मैन्याळे, उजवाड कोंकणी पंद्राळे, आमसो संदेश कोंकणी मैन्याळे, सेवक कोंकणी मैन्याळे, किमू मोटव्या काणया पुंजो, रेगिस्तानांतली फुल कोंकणी कादंबरी, आयडियल चिकन मंगळूर. आम्ही दोघी सेजारा वेतांव काजारा, पायल भुरगीची रोसा केली येवनात घरा, केदना तरी सेजारा जाल्यार काजारा, सगळी आमची पाटलम बाबा वेता त्या घरा. दायजीवर्ल्ड वीक्षण करच्या सर्व वीक्षकांक आणि प्रत्येक जावन आमी दोगी सेजारा ह्या 26व्या अंकट्याक सोमेसांक मोगाचो स्वागत. मोगचनो आज हांव तशेंच शांतीबाई हांगासर हे कार्य चलोवन व्हरच्याक आयते जाल्याव आनी ह्या कार्याचे आमकां सदांच सहकार दिवचे ह्या कार्याचे पोषक हे परी आसात युनिटी हॉस्पिटल्स, मानसा वॉटर पार्क एंड रिसॉर्ट्स, लाकेनिस केक्स, आयडियल चिकन, रेक्सिन सेंटर, वी टेक इलेक्ट्रिकल एंड लाइटिंग. आणि वीक्षकांनो, हर एका बुधवारा आम्ही एक ना एक विषय घेऊन ताच्या वयर आम्ही सवाला तुमकां विसरता. आयच्या अंकट्यांत आम्ही असलेच एक विषय घेऊन आम्ही तुमकां सवाला विसरतलो आणि आयचो विषय अपुरबायचो विषय जावन आसा. तुमकां विचारचे तर तुम्ही कोणी तरी थिएटराक वचून एक ना एक पिंतूर पळयनातलो कोणी आसनात आणि कोंकणी भाशेचे फिल्म येता म्हणटाना या मुवी येता म्हणटाना खंडीत जावन आमकां संतोष भोगता आणि आमी ते मुवी पळोवंक आमी अत्रे गाण राखून रावता. तर आयच्या अंकट्यांत पिंतुरा विशयान, कोंकणी पिंतुरा विशयान, त्या कोंकणी मुवी विशयान सवाला आसतली. तर वीक्षकांनो, आयच्या अंकट्याचे पयले सवाल तुमच्या टीव्ही पडद्याचेर आणि पयले सवाल जावन आसा, स्टॅनी बेळा कोंकणी पिंतूर बापाचे पुताचे नावी हासो निर्देशक तर हासो संगीत निर्देशक कोण? तुमच्या खातीर परत एक पटी हे सवाल. स्टॅनी बेळा कोंकणी पिंतूर बापाचे पुताचे नावी हासो निर्देशक तर हासो संगीत निर्देशक कोण? या म्युझिक डायरेक्टर कोण? तुमचे ऑप्शन्स आसात स्टॅनी अल्वारेस, दुसरे ऑप्शन जावन आसा संजय रॉड्रिगस आणि तिसरे मायकल डिसोजा आणि तशेंच चौथे ऑप्शन जावन आसा मेल्विन रॉड्रिगस. वीक्षकांनो, बापाचे पुताचे नावी विगिन्स मुखार पिंतूर या मुवी येवन आसा. वीक्षकांनो, ह्या विशयाचेर सवाल पयले सवाल तुमच्या टीव्हीचेर आसा. हांगासर हे सवाल पळोवन पयलो कॉलर हांगासर आमकां आसा आणि ते कॉलर जावन आसा लिझी बारेबेल. सवाल तुम्ही पळयलेंगी? संजय रॉड्रिगस बी संजय रॉड्रिगस म्हणटात गी. वय येस, तर म्युझिक डायरेक्टर संजय रॉड्रिगस म्हण तुम्ही सांगतात आसात. त्या सवालाक आम्ही लॉक करता. सवाल सारकी तुमची जाप सारकी आसूं पळोवनच्याक तुम्ही राखून रावचे. ओके ओके, थँक्यू. येस वीक्षकांनो, बापाचे पुताचे नावी ह्या मुवीचेर पयले सवाल थंयसर आसा आणि हे मुवी पयले आयिल्लें गी मुखार येवनचार आसा गी खंडीत जावन तुमकां येदोळस पोस्टर आयला. मुखल्या दिसांनी हे पिंतूर या मुवी रिलीज जावनचार आसा. वीक्षकांनो, हाचे विशयी खंडीत जावन पोस्टर पळयतानाच इल्ले तुमकां काले आसूंक पुरो म्हण तुमकां भोगता आसतले. तुवें पोस्टर पळयला इंगी? खंडीत जावन पोस्टर पळयला. तांकां आमकां मुखार सेंटर असिस्टंट स्विडल आमचे मेन कॅरेक्टर जावंक पुरो म्हाका गुर्तू ना. पण सगळ्यांचे पिंतूर थंयसर आसात. डान्सर आसा, ताचे तोंड पळयतना डिप्रेस्ड रोल करतात आसा गी आणि विलन गी तो गुर्तू ना. इवन वॉल्टी सर आसा आमचो, सो वॉल्टी सराचे रोल कितें म्हणून सांगून खंडीत जावन पोस्टर येताना फुल मिक्स्ड फिलिंग्स. काले पोस्टर हे काले मुवी म्हणून सांगून एक कळोंक तर कळना आणि खंडीत जावन हे मुवीचेर एक मस्त होप आसा आणि मस्त. आणि तुवें हे मुवीचे सांगून आसतना हांगासर एक कॉलर आसा. केम म्हणटा न्हू? रोनाल्ड केम म्हणता. नमस्कार. नमस्कार मॅडम. हॅलो नमस्कार मॅडम. सवाल तुम्ही पळयलें? होय, सवाल पळयले मॅडम. या सवालाक जाप कितें म्हणटात तुम्ही? बी संजय रॉड्रिगस. बी संजय रॉड्रिगस. होय मॅडम. येस, संजय रॉड्रिगसाक पळयलां गी तुम्ही?
ना आम्ही टीव्हीचेर पळयलां ओके खंयच्या कार्यक्रमांनी पळयलां पळयला टीव्हीचेर कार्यक्रमांनी येस संजय रॉड्रिगस सगळ्यांकी वळख आसलो जावन आसा व्यक्ती हय, हय, हय. तुमची जबाब सारकी आसूक पळोवनच्याक तुमी राखून रावचे देव बरें करूं ओके मॅडम हांगासर पेरमनूर तावन कॉल आसा केल्डन पेरमनूर हॅलो हॅलो नमस्ते मॅडम नमस्ते सवालाक जाप कितें म्हणटात संजय रॉड्रिगस संजय रॉड्रिगस म्हणटात न्ही गी येस थँक्यू गोल्ड आणि पळ्ळी तावन हांगासर आनी एक कॉलर आसा हॅलो हॅलो येस गोल्डाबाई नमस्कार नमस्कार तर कोंकणी पिंतुरा पळोवनची हव्यास आसा गी पळयतात गी कोंकणी पिंतुरा वय पळयता होय तर हांगासर एक पिंतुरा विशांत सवाल आयला आणि त्या सवालाक जापी कितें म्हणून सांगचे संजय रॉड्रिगस संजय रॉड्रिगस म्हणून सांगतात पळया तुमचे आन्सर करेक्ट गी रॉंग गी म्हणून सांगू ना अखेरीक ओके गी ओके ओके थँक्यू येस येस वीक्षकांनो पहिले सवाल तुमच्या टीव्हीचेर आसले आणि हे मुखार रिलीज जावचे आसले पिक्चराच्या विशयांत सवाल आसा आणि तशें हे सवाल विसरतना हांगासर तुमकां एक बरी खबर आसा कितें गी म्हळ्यार ह्या मुवी बापाचे पुताचे नावी हे मुवी प्रीमियर शो नोव्हेंबराच्या 5 तारखेर प्रीमियर शो आसा 2 सांजेची 4 वरां तशेंच 7 वरार 2 शो आसतली भारत मॉलांत भारत सिनेमाजांत तुमकां गोत आसा भारत सिनेमाजांत थंयसर प्रीमियर शो पयले शो थंयसर प्रदर्शन जातले देखून तुमकां टिकेट जाय तर खंडीत जावन जाय म्हूण विचारचें न्ही हे पिंतूर खंडीत जावन सगळ्यांनी पळय जे आसले मुवी जावन आसा देखून प्रीमियर शो कसो तुमी कुटुंब समेत वेसो अवकाश तुमकां आसा देखून टिकेट आपणावच्याक त्यानी वेळाक तुमी कॉन्टॅक्ट करी येता या दायजीवर्ल्ड दफ्तराक तुम्ही कॉन्टॅक्ट करी येता या कार्याचे संयोजक प्रवीण तावरो हांकांय तुम्ही कॉन्टॅक्ट करून हे टिकेट प्रीमियर शोचे टिकेट तुम्ही आपणा येता देखून टिकेट तुम्ही कान घ्या प्रीमियर शो नोव्हेंबराच्या 5 तारखे खातीर हे टिकेट बेगीनच तुम्ही कान घ्या कित्याक म्हळ्यार 2 शो प्रीमियर शो थंयसर आसतली हांगासर आनी एक कॉलर आसा रेश्मा बाय नमस्कार नमस्कार खंयच्यान कॉल करना आसात मारी पडला न्ही गी वय येस सवाल तुम्ही पळयले गी वय ह्या मुवीचे पोस्टर तुम्ही पळयला गी वय पळयला गी पोस्टर पळयतना कितें भोगता तुमकां म्हळ्यार थंयसर बरें आसूं तुम्ही पुरो actors पळयला गी ना म्हजो एक्चुअली काजीन त्या मुवीन तेले म्हळ्यार वर्क करते आसा तशें म्हाका इल्लें गत आसा न्ही गी तर हे मुवी पळोवन खंडीत जावन तुमी यत्रेगान आसात तुमच्या कुटुंबाच्या हातून आसात म्हणटाना खंडीत जावन तुमी यत्रेगान आसात न्ही गी वय वय तर हे ह्या मुवी विशयांत पयलो सवाल आसा कितें जबाब दितात तुमी बी संजय रॉड्रिगस म्हणटात संजय रॉड्रिगसाक पळयला गी तुमी वय पळयला खंय तो पळयला संजय बाबा म्हणटात न्ही खंय संजू बाबा म्हणटात न्ही गी वय ताच्या मोगाचें नांव जावन आसा संजू बाबा पूण हांगासर दुसरे ऑप्शन्स आसात स्टॅनी अल्वारेस मायकल डिसोजा खंयचे ऑप्शन चेंज करचे अवकाश आसा ना बी संजय रॉड्रिगस येस ओके संजय रॉड्रिगस म्हणटात येस थँक्यू देव बरें करूं लीड या सिद्ध कट्टे तावन हॅलो नमस्कार मॅम नोव्हेंबर 5 प्रीमियर शो म्हणून सांगा नोव्हेंबर 5 पयलें पुरा मोग जाता म्हणून सांग खंडीत जावन आमकां खबर आयिल्ल्या तर नोव्हेंबर 5 तुमी पळयतात न्ही प्रीमियर शो येतात न्ही कोडया राईट वय खंडीत जावन आनी थंयसर सवाल तुमकां टीव्ही पडद्याचेर आसा लिडिया बाई सवालाक जापी कितें ऑप्शन बी संजय रॉड्रिगस ऑप्शन डी गी मेल्विन रॉड्रिगस नाही संजय गी ओके तर लॉक वय. करता राईट मॅम ओके थँक्यू लिडिया बाई हांगासर आनी कॉलर आसा मानेस रिचर्ड शंभूर तावन येस हॅलो रिचर्ड दत्तू नमस्कार नमस्कार टीव्हीचेर एक पयलो सवाल आसा कितें जाप दितात संजय रॉड्रिगस संजय रॉड्रिगस म्हणटात गी ओके वय शुअर आसात गी गेस करनासात What? शुअर आसात गी गेस Sure. शुअर आसात ओके हय, देव बरें हय. करूं कॉल केल्ल्या Okay, देव. हांगासर अबुधाबी तावन कॉल आसा आयवन अबुधाबी
हॅलो आईवन उलयता अबुधाबीच्यान नमस्कार नमस्कार कशें बघता तुमकां प्रोग्राम हांव म्हळ्यार प्रोग्राम बरें जाता हांव म्हळ्यार स्टार्टिंग पयलेंदान पळोवनच आसा पळोवन आसा तेन्ना अबुधाबी म्हणटना हांगासर तुमकां बरी खबर आसा नोव्हेंबराच्या 28, 29 दुबईंत बापाचे पुताचे नावी 29, 30 नोव्हेंबराच्या बापाचे पुताचे नावी मूवी थंयसर रिलीज जावनसर आसा देखून खंडीत जावन तुमी तुमचो वेळ अमानत करा आनी मूवी पळोवंक वचचें ओके येस सर तुमच्या गांवांत हांगासर आल्ल्यांक प्रिमियर शो खंडीत जावन आसा नोव्हेंबराच्या 5 तारखेर देखून तुमच्या कुटुंबाच्यान हांगासर येवन पळोवंक सांगा ओके 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 येस सर तशें पयले सवाल आसा हांगासर त्याच मूवी विशयांत बापाचे पुताचे नावी जबाब कितें सांगतात संगीत म्युझिक संजू रॉड्रिगस गी बी संजय रॉड्रिगस संजू बाबा नाही गी दोन्ही मिक्स करून सांगले तुम्ही येस शुअर आसात गी येस ओके तर तुमचे आन्सर आमी लॉक करता सारखे असूक पळोवच्यात तुम्ही अखेर मुसर पळोवचे पहिले सवाल आम्ही तुमकां विचारले जावन आसा आणि ह्या सवालाक सारकी जबाब दिवनचो वेळ आयला तर तुमच्या टीव्हीचेर पहिले सवाल आणि ताची जाप आणि सवाल असले स्टॅनी बेळा कोंगणी पिंतूर बापाचे पुताचे नावी हाचो निर्देशक तर हाचो संगीत निर्देशक कोण आणि सारकी जबाब आसा संजय रॉड्रिगस खंडीत जावन कॉल केला हर एकल्यांनी सारकी जबाब दिल्ली आसा संजय रॉड्रिगस म्हणून सांगले आसा मोगान आमी ताका संजू बाबा म्हणून सांगतात आसा बापाचे पुताचे नावी हे पिंतुरा विशयान सांगचे तर खंयच्याय मुवी विशयान सांगचे जाल्यार मोगाचे न्हू म्युजीक एक मस्तो इम्पॉर्टंट पात्र घेता बॅकग्रावंड म्युजीक जावन दी या थंयसर आसचे खंयचेय संगीत जावन दी हे खंडीत जावन ह्या मुवीक एक बरें हायलायट दिता देखून ह्या विशयाचेर काम केला संजय रॉड्रिगस म्हणून येता आनी तुमकां हे पिंतूर ह्या मुवी तुमी खंडीत जावन पळयलां पोस्टर पळयला तुमी हाच्या विशयांत खंडीत जावन तुमकां चड आनी चड उर्बा आसा म्हूण आमकां गोत्त आसा देखून प्रिमियर शो तुमचे खातीर नोव्हेंबराच्या 5 तारखेर दवरला सांजेच्या वेळार 2 शो थंयसर आसतली 4 वरार तशेंच 7 वरार नोव्हेंबराच्या 5 तारखेर बरेच सिनेमाजांत थंयसर हे मुवी प्रिमियर शो आसतले देखून टिकेटी खातीर तुमी खंडीत जावन दायजीवर्ल्डाक संपर्क करियत स्टॅनी बेळाक संपर्क करियत त्या व्हॉट्सॲप नंबर तुमकां गोत्त आसा दायजीवर्ल्डाचे थंयसर तुमी संपर्क करून हे टिकेट प्रिमियर टिकेट तुमी आपणावयत मग न्हू तर आदल्या हफ्त्यांत एक अपूर्वयसो आंकडो आमी काडलो आनी तो जावन आसा 25 एपिसोड्स असो एपिसोड तो जावन आसले तर लास्ट हप्त्यांत एक सवाल आसले आनी ते सवाल खंयचे आनी ताका आन्सर खंयचे म्हणून सांगून आतां आमी पळोवन येवया लास्ट हप्त्याचे सवाल नदलांचे रात्री सुंदरी एक सरी नाचों कायली मोच्या गोपान नाच म्हणटा नाचता हासताना हासता आंग शिजता मोगाच्या तापान मोगावे दिलो हाचे आन्सर जावन आसा रुपा आनी सबार जाणांनी हे आमकां आन्सर्स दिला आनी हातून आमी थोड्यांक विंचून काडला विजेतांक आनी विजेत्यांची नांवां मोगोशन हे परी आसात लॉरेन्स नोरोन्ना कारकोळ हांकां नमन बाळूक जेजू मोयनाळे आन्सिला पिंटो शिरताडी दैवीक अमृत मोयनाळे विल्सन पिंटो निरुडे आर्सो मोयनाळे शांती डिसोजा मुडुबिद्रे उजवाड पंद्राळे डेन्झिल ऑल्विन कोक्कडा आमचो संदेश मोयनाळे क्रिस्टल जॉयलिन तोडंबिल बोंटवळ रेगिस्तानांतले फुल फ्लाविया हो बूक एवलिन फेर्नांडीस बचपे स्टॅनी बेळोसो काणयेसो पुंजो डॉरिस लुवीस कुलशेकर सेवाक मोयनाळे सो मेस सांग कॉंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा आनी खंडीत जावन ह्या हफ्त्याचे सवालय आमी 11 डिस्प्ले करतले तशेंच वीक्षकांनो तर आयचे अंगठ्याचे दुसरे सवाल तुमच्या टीव्हीचेर तर दुसरे सवाल आसा रेमंड क्वाड्रस कोंगणी फिल्म पाद्री हाचो निर्मापक तर
ह्या फिल्माचो निर्देशक कोण आणि तुमचे ऑप्शन्स आसात राजेश फेर्नांडीस, प्रिन्स जेकब, रिचर्ड कॅस्टिलिनो आणि तशेंच जॉन डिसिल्वा. लविटा, कोंकणी मुवी विशांत आमी आयकता येवनून आसात कोंकणी मुवी देखून तुवें पयले मुवी पळयलो तुका उडास आसा. करेक्ट क्वेश्चन आहे, करेक्ट टायमार विसरलाय. म्हजे पयली मुवी हांव 5 वर्साची आसतना 6 वर्साची आसतना पयली मुवी जावन आसली पाद्री. खंडीत जावन पाद्री मुवी आमची सप्टेंबर 30 तारखे 2005 रिलीज जाल्ली. आय वॉज 6 year old गर्ल. सो म्हाका उडास आसा तितलें कांय उडास ना, पूण हांव रडल्ली म्हाका उडास आसा. खाली एक इमोशनल सीन तें जावन आसलें. भारी एक बरें पिंतूर, खंडीत जावन कोंकणी पिंतूर बरें आसलें. आनी खंडीत जावन हांव राखून आसा बापाचें आमचें येवचें मुवी बापाचे पुताचे नावी प्रिमियर शो रिलीज जाता आसा, प्रिमियर शो आसा आनी हांव पळोवंक खंडीत जावन वता. आनी सकट वीक्षकांक दायजी वर्ल्ड वेर मस्त मोग तुमी आमकां दिला आनी खंडीत जावन दायजी वर्ल्ड फिल्म्साक तुमी खंडीत जावन मोग दितल्यात म्हूण आमची पातयणी. पाद्री फिल्मा विशयान तुवें सांगलें की ओके हांव 6 वर्सांचें आसा म्हणटाना तुवें सांगलें तुका ते वॉर्स उडास आसा, पूण म्हाकाय खंडीत जावन पाद्री मुवीचेंत पयले पिंतूर म्हाकाय बघता. कित्याक म्हळ्यार हांवें ल्हान आसली, वॉर्स म्हाका खंडीत जावन उडास ना. पूण पाद्री मुवी ते सांगले प्रमाणे एक पाद्र्या भविश्यांत थंयसर ते चड आमी डिस्प्ले केले त्या मुवीन तांणी चित्रीकरण केल्लें जावन आसा. पूण आतां बापाचे पुताचें नांव येता म्हणटाना तुवें पोस्टर पळयला न्ही देखून एक्टर्स इतवे उडोवलूस सांगले तुवें कितली एक्टर्स आसात. पॅक्ड टीम आसा. सांगचें जाल्यार आमचो स्टॅनी सर आसा आनी जॉयल आसा तो आमचो DOP. द एंटायर DOP कालपरा केल्लें तें जॉयल हांणी. आनी म्युजीक डायरेक्टर आसा. फर्स्ट क्वेश्चनाक आन्सर दिल्लें संजू बाबा आसा आमचो संजय रॉड्रिगस. आनी SFX मिक्सिंग केला आमचो तो लॉय सर आसा. आनी खंडीत जावन एक सगळें टीम हांगासर आसा आनी प्रोडक्शनाची सगळी जबाबदारी सांबाळ्ळी जावन आसा आमचो अर्जुन लुवीस. आनी डेफिनेटली हे एक नांव आयकतना तांकां बघता की हें फिल्म कशें आसतलें म्हणटाना फिल्म कशें आसा म्हूण खंडीत जावन आमकां पारखुवेत. कित्याक म्हळ्यार ह्या नांवांत हर एकली यंगस्टर्सूच सडावत जाणा, कोणी ओल्ड ना थंयसर यंगस्टर्सूच ह्या टीम एक पॉवर पॅक टीमूच म्हूण येत तांचे. आनी खंडीत जावन भोव आपुरबायेन हे मुवी तांणी काडला जावन आसा. देखून हांगासर एक कॉलर आसा LC नोरोन्ना पांबूर टावन. हॅलो येस LC बाय, नमस्कार. नमस्कार. आमी बापाचे पुताचे नावी विशांत उलोवन आल्यात मुवी विशांत. हे पोस्टर तुमी पळयला गी? वय आम्ही आता पळयला तुमी सांगला न्ही आतां. नाही देखून प्रीमियर टिकेट खंडीत जावन तुमी नोव्हेंबराच्या 5 तारखेर आसा. तुमचो दीस तुमी अमानत करा. नोव्हेंबराच्या 5 तारखेर सांजे 4 वरां शो आसा, तशेंच 7 वरां शो आसा. पांबूर टावन पळय जाता जाल्यार 4 वरांच्या शोक तुमी येवेत. प्रीमियर टिकेट कान घेया. ओके खंडीत जावन ही मुवी पळयल्या उपरांत तुमकां रिग्रेट खंडीत जावन जावचें ना. ओके तर तुमचे खातीर दुसरे सवाल टीव्हीचेर. सवाल पळयले गी? वय सवाल पळयला. कितें जबाब दितात? आमी रिचर्ड कॅस्टिलिनो. कितें म्हणटात? ऑप्शन C रिचर्ड कॅस्टिलिनो. ऑप्शन C रिचर्ड कॅस्टिलिनो म्हणटात न्ही गी? वय येस, देव बरें करूं. तर शांतीबाई एक सवाल विचारूंक जाय. तुवें ह्या मुवीर एक्ट केला म्हणून म्हाका खबर मेळ्ळी वय तर एक सवाल मिसेस मीना आनी एक खबर आसा की मिसेस मीना तुमी सगळ्यांनी मिसेस मीना सिरियल खंडीत जावन पळयला आनी हातून पात्र घेतली सर एक्टर्स कोण पुरो एक्टर्स पात्र घेतल्यात तांचे सगळ्या मुवीर आसा कळना. हांव सोडून हांव 2 एपिसोड्सार आसलें मिसेस मीना, पूण म्हाका त्या दिसा वचोंक जावन मुवी शुटिंगा दिसा. पूण सकट टीम आसा. सिरियल शुटींग बरें की मुवी शुटींग बरें? दोनी विशयान तुवें आतां मिसेस मीना विशयान विसरले ते बरें गी या हें बरें? दोनी कंपेर करूंक जायना. कित्याक म्हळ्यार मिसेस मीनाचे एक्सपिरियन्सूच दुसऱ्यांच लेवल आहले. थंयसर आमी पयले फावटी नाटक करूंक गेल्ले. आमी थंयसर नटन करूंक येताना खंडीत जावन एक बे आहले काल जाता कोण ना म्हणून. पूण थंयसर फ्रेंडली टीम आहले आनी डायरेक्टर आसता, कॅमेरामॅन आसता आनी कशें डायरेक्टर सांगता तशेंच आमी थंयसर एक्ट करता. पूण मुवी म्हणटना आमी तशेंच वचून आतां मुवींत अवकाश मेळटना आमी तेंत चिंताप दवरून वचोंक जायना. कित्याक म्हळ्यार मुवींत हांवें फस्ट येताना सबार मस्त जाणां थंयसर आसात
आमी थंयसर आमकां रावयतात आनी थंयसर आमकां एक्टींग करतना इतलीं जाणां फाटल्यान आसात गी म्हळ्यार फाटल्यान जाणां म्हळ्यार काले तांची टीम म्हणटा एक डायरेक्टर जाल्यार एक मेकअप टीम आसता ताच्या उपरांत कॅमेरामॅन्साचे तांचे एक टीम आसा या एसिस्टंट्स दुसरे एसिस्टंट तशे 12 जाणां थंयसर आसात तशें म्हणटा तांच्या मुखार आमकां एक्टींग करूंक इनिशियली खंडीत जावन भिरांत दिसतातच पूण त्या मुवीच्या डायरेक्टरा विशयान खंडीत जावन सांगचें जाल्यार स्टॅनी सराच्या विशयान सांगचें जाल्यार ताका अशें हात पांय हालोवन ताचें एक्टींग करता ताका बिलकुल लायक ना तूं थंयच रावन तुजें टोन ऑफ वॉयस आनी तुजें एक्सप्रेशन्स नाटकां माडबेडा वय नाटकां माडबेडा म्हणटा देखून ताचें आमचें टोन ऑफ वॉयस आनी आमचें एक्सप्रेशन्स थंयसर मुख्य जावन आसा हांगासर कॉलर आसा नोरा शिरताडी टावन माला शिरताडी टावन हॅलो माला बाय दुसरा सवाल तुमी पळयला गी येस दुसऱ्या सवालाक कितें जाप दितात राजेश फर्नांडीस म्हणटात की पयले ऑप्शन जावन आसा राजेश फर्नांडीस शुअर आसात की गेस करनासात शुअर आसात की येस देव बरें करूं येस तर आमी बापाचे पुताचे नांव टिमा विशयान उलयले एक विशय सांगचे जाल्यार ही स्टोरी लांब आसा आनी कॉलर आयला ही मुवी फर्स्ट डे बापाचे पुताचे फर्स्ट शूट जाल्लें म्हज्या मायच्या घरा म्हजेच मायचें घर पलिमार फर्स्ट डे शूट जाल्लें सो थंयचो एक विशय म्हाका सांगल्लो मागीर आमी आयिल्ले मागीर कळ्ळें सकाळी फांत्यार 5 वरार जायते हे सगळो टीम आयला माय न्हिदल्या म्हजी सगळो टीम आयलो कारांनी तांतून बायकांनी व्हडले टेम्पे घेवन आयल्यात माय न्हिदल्या माय खबर आसा पूण माय भितर आसा हे सकड हितलांत तोटांत ती पुरा भायर तांकां बे मायक घालें जालें म्हूण सांगून ती पुरा आमी एक हांव आनी म्हजो डॅडी हांव चिंता एक 6 वरां अशें आयलीं ती सकडां म्हज्या डॅडीक व्हडना बेजार करनाका आमी काले अशें करतात आसा ती मागीर परतून सकडां कडेन सांगतात आसा कालें जालें विशय इतलेच आसा स्टॅनी बेळा दिसारतात सकडां कालें केदां जालें कशें जालें की काय आमकां खबर ना हांकां गुर्तू मुवी शूट म्हणून तांणी माय काले जाला गे म्हूण चिंतलें पूण माय खंडीत जावन हिरोईन आसली त्या मुवीर माय तांत त्या मुवीर म्हाका गुर्तू ना तितलें तिणें शूट काडला घेवन पूण आमचें घर थंयसर फिचर जातात आसा आनी ते एक गम्मत तितलें व्हडलें टीम आयला म्हूण सांगतना काय ते एक्सपिरियन्स आसा तुज्या घरान कशें शूट जाल्लें आनी कशें कितले टीम मेंबर जाल्ले तुका आतां थंयसर कळीत आसलें म्हणून आमी आतां हप्त्याच्या सवालाक आमी वेता विक्षकांनो या हप्त्याचे सवाल तुमच्या टीव्हीचेर सवाल थंयसर आसा स्टॅनी बेळा निर्देशन केल्लें कोंकणी मेगा सिरियल खंयचें ऑप्शन थंयसर आसात ऑप्शन नंबर 1 गॉडफादर ऑप्शन नंबर 2 फ्लॅट नंबर 401 ऑप्शन नंबर 3 मिसेस मीना अँड फॅमिली ऑप्शन नंबर 4 मकायना तुकायना तर हाचे आन्सर काल म्हणून सांगून तुमकां एका हफ्त्याचो टायम आसतलो एका हफ्त्याच्या टायमार तुमी थंयसर दिल्ल्या तुमच्या स्क्रिनार दिल्ल्या नंबराक तुमी संपर्क करी येता 9380043073 थंयसर दफ्तराक तुमकां कॉल करी येता या प्रवीण सराच्या खंयचेय तुमकां ह्या कार्य विशयान सांगूंक जाय जाल्यार प्रवीण सराची ईमेल आयडी थंयसर आसा नंबरूय आसा तुमकां थंयसर कॉन्टॅक्ट करी येता तर आमी दुसरें सवाल येदोळीचे इसारले आसा ते जावन आसा तुमच्या टीव्ही स्क्रिनाचेर आसता दुसरें सवाल रेमंड क्वाड्रस कोंकणी फिल्म पाद्री हाचो निर्मापक तर ह्या फिल्माचो निर्देशक कोण आनी ऑप्शन थंयसर आसले राजेश फर्नांडीस प्रिन्स जेकब रिचर्ड कॅस्टलिनो आनी जॉन डिसिल्वा आनी आन्सर जावन आसा राजेश फर्नांडीस थोड्यांनी आन्सर दिला थोड्यांनी आन्सर रॉंग दिला कोणाचे रायट दिला तांचे नांवां बावलार गेल्यांत मग अशें न्हू आदल्या हफ्त्यांत 12 जाणांनी सवालां आन्सर्स दिल्ले आसा पूण तातूंत थोड्यांनी प्रायजीस जिखिल्ले आसा आनी तांचे झळक आमी आतां पळोवन येवया सर जिखिल्ल्या विजेत्यांक आमी अभिनंदन पाठयता आनी आयच्या अंगड्याचे तिसरे सवाल आतां तुमचे खातीर तुमच्या टीव्हीचेर आनी तिसरे सवाल जावन आसा कंतार फिल्माचे हिरोईन एस्तर नोरोना तर एक आसल्यार एक ना फिल्माचे हिरोईन कोण आनी तुमचे ऑप्शन्स आसात जॉशल डिसोजा रंजिता लुईस वेन्सिटा डायस आनी प्रिया मिनेजस बापाचे पुताचे नांव आतां एक्टर्स आमी थंयसर पळयला ओडूल तुवें स्टार्टींग म्हणलें हांच्या विशयांत तुवें पयलें पळयलां इंगी खंय म्हणी तांकां
वय खंडीत जावन स्वीडनला हांवें तितले पर्सनली वळखना पूण ते सेंट अलोशियसार हांव चिंता आमकां एक आयसवॅमाचे प्रोग्रामाक ते आयिल्ले सो ते तशें म्हाका वळख आसा आनी ऑफकोर्स डायन्सर आसा वॉल्टी सर आसा जोशलबाई आसा सो सबार जाणां आसात तूंय एक एक्ट्रेस न्ही वय तर तुका एक्टींग केलां तुवें आमच्या मुवीर इल्ली स्टोरी जाल्यार गोत्तागी इल्लें सांगता इल्लें स्टोरी म्हणटाना हांगासर मुवींत कशें जाता म्हणल्यार दुसऱ्या मुवीर गोत्तना पूण हांवें केल्ल्या एक्टिंगार आमकां आमचे रोल करूंक आपयतात पूण आमचे रोल करतना आमकां ते आमच्या पार्टा विशयान मात्र आमकां गोत्त आसता रोला विशयान मात गोत्त आसता सगळे स्टोरी आमकां खंडीत जावन आजुनी आमकां गोत्तू ना पूण स्टार्टींग आतां मुवी स्टार्ट करच्या पयले स्टोरी आमकां अशें कशें आसता म्हणून एक सांगतात जाल्यार ते आमकां कोणाक उडा सुरता या मुवी थंयसर आमी सगळो दीस जाल्यार आमकां खंडीत जावन कळीत आसता पूण आमकां आमचे रोल करनच आमी थंयसर वेता तशें मुवीचे स्टोरी तुवें पळयचे जाल्यार खंडीत जावन तुवें प्रिमियर टिकेट तुवें काणगेजेस खंडीत जावन तर आनी हांगासर एक कॉलर आसा जसिंताबाई ताकोडे तावन हॅलो येस जसिंताबाई नमस्कार नमस्कार बापाचे पुताचे नावे मुवी विशयान खबर आयकल्या गी ह्या सगळ्या एपिसोडार आमी त्या विशयान उलोवन आसा पिंतूर पोस्टर तुमी पळयलां गी येस हाचे विगिन्स मुवी रिलीज जावनशेर आसा प्रिमियर शो नोव्हेंबराच्या 5 तारखेर आसतले 2 शो आसा 4 वरां तशेंच 7 वरार हे प्रिमियर शो कुटुंबा समेत तुमी हे मुवी पळय प्रिमियर शोज कित्याक म्हणल्यार पयले पटी आमी पयले मुवी पळयले सांगूंक तुमकां एक जिग्ग जावन सगळ्यांक सांगचो अवकाश मेळटा न्ही गी येस तर तुमच्या खातीर सवाल डिस्प्ले आसा त्या सवालाक तुमी जाप दिवचे सवाल आसा कंतार फिल्माचे हिरोईन एस्तर नोरोना तर एक आसल्यार एक ना फिल्माचे हिरोईन कोण आनी तुमचे ऑप्शन्स आसात जोशल डिसोजा रंजिता लुईस वेन्सिटा डायस आनी तशेंच प्रिया मिनेजस जवाब कितें सांगतात प्रिया मिनेजस हांगासर कॉलर आसा सिसिलिया बाय मुंबय तावन हॅलो सिसिलिया बाय नमस्कार गुड इवनिंग सवाल तुमच्या टीव्हीचेर आसा कितें जवाब दितात ऑप्शन डी प्रिया मॅनेजर प्रिया मॅनेजर सांगतात न्ही गी ह्या सवालाक जवाब काही कंबतावन ज्योती हॅलो ज्योतिबाई हॅलो नमस्कार नमस्कार येस आमी आज सकड आमी बापाचे पुताचे नावी मुवी विशयान उलोवन आसात ओके तुमकां ह्या विशयान खबर आसा राखून आसात गी तुमी हे मुवी पळोवच्याक खंडीत जावन हे पोस्टर पळयतना एक आकर्षण बघता कित्याक म्हळ्यार हातून पोस्टर पळयतना एक विभिन्न काले जावन आसा खंयच्या टायपार आसा म्हणून खंडीत जावन तेंचर कळना सस्पेन्स बरी आसा आनी ते मुवी सस्पेन्स म्हणून देखून तुमी खंडीत जावन नोव्हेंबराच्या 5 तारखेर पयले टिकेट प्रिमियर शोक तुमी पळोवचे विनंती करना आसा उलो आसा हांगासर ओके येस तर सवालाक जाप कितें सांगतात प्रिया मॅनेजर सांगतात की दुसरे ऑप्शन्स आसा थंयसर जोशल आसा प्रियत म्हाका प्रियत जाय येस हांगासर आनी एक कॉलर आसा प्रिया मॅनेजर्स म्हणल्यार देव बरें करूं हांगासर शोभा व मंजूर कॉलर आसा नमस्कार शोभा बाई नमस्कार नमस्कार बापाचे पुताचे नावी मुवी येवचार आसा तुमचो दीस अमानत करा नोव्हेंबराच्या 5 तारखेर पयले प्रिमियर शो 2 शो आसात ओके 4 वरां जाय नासल्यार 7 वरार 7 वरां जाय नासल्यार 4 वरार येस कुटुंबा समेत तुमी पळोवंक वत्ताचे आपण सगळे टीम तुमकां दिवन आसा येस आता सवालाक कितें जाप दितात प्रिया मॅनेजर्स म्हणटात की दुसरे ऑप्शन्स बदलूंक तुमकां अवकाश दिता आमी जोशल डिसोज आसा रंजिता लुईस आसा प्रियत म्हणना न्ही गी शोभाबाई ऐकता गी तुका कितले फ्रेंड्स आसात महिला मंडळींत आसात गी तुमी महिला मंडळींत ना स्त्री संघटनांत आसात गी इगर्जीन ना गी तर इगर्जीन खंडे जावन फ्रेंड्स आसात तुजे तर तांकां सगळ्यांक आपण हाडी जा नोव्हेंबर 5 एकल्या येवचें न्ही हाडटाय मू आमी येता तुका पळयता हांव त्या दिसा ओके ओके बाय बाय सकड आतुरान राखून आसात खंडीत जावन कित्याक पूण सांगल्यार मुवीत एक सस्पेन्स जाल्या बाय सांगचे जाल्यार मुवी पोस्टर कशें सस्पेन्स दिसता गे आतां थोड्यांचे कॅरेक्टर थंयसर विलन बरे दिसूंक पुरो पूण ती विलन नासतनाय रावूंक पुरो आनी एक सस्पेन्स घालूंक जाल्यार नांव तोडलें सस्पेन्स
ಏನ್ ಕಾಲೆ ವಿಷಯ ಕಳ್ತೈತ್ನ पाद्री मूवी जाल्यार कळ्ळें पाद्रपा विशांत सॉंग आसूंक पुरो. ते बाप्पाचे पुताचे नावे म्हणून सांगल्यार काले ते एक आमच्या पहिल्यांच्या एपिसोडार आमी ताजे विशयान ती चर्चा करनासले काले नांव जावंक पुरो म्हणून शानी सराड विचारले तो कांय सांगतात ना तर मूवी पळोवन प्रिमियर शो स्पेशली प्रिमियर शो पळयतात कळटले सगळ्यांक काले विशय जावंक पुरो म्हणून सांगून येस प्रिमियर शो म्हणटना खंडीत जावन हांगासर तुमकां परत एक फावटी वत्ताचे आपोवणे तशेंच उलो जावन आसा वीक्षकांनो नोव्हेंबराच्या 5 तारखेर प्रिमियर शो बरेच सिनेमासांत थंयसर जातले देखून 2 शो आसा तुमचे खातीर 2 शो दवरला सांजेचे 4 वरार तशेंच सांजेचे 7 वरार कुटुंबा समेत सगळ्यांकी सांगा फ्रेंड्सांक की आपोवन हाडा प्रिमियर शो टिकेटी खातीर तुमी दायजी वर्ल्ड दफ्तराक कॉन्टॅक्ट करियेत या तुमकां गोत आसा दायजी वर्ल्डान वॉट्सॅप नंबर तुमी वॉट्सॅप सवालाक तुमी जाप दिवनूच आसात देखून त्या नंबराकी तुमी कॉन्टॅक्ट करियेत या कार्याचे संयोजक प्रवीण टावरोक या स्टॅनी सराकी तुमी कॉन्टॅक्ट करियेता देखून टिकेट कान घेया आनी तुमचे दीस आमनात करून दवरा म्हूण सांगून आमी तुमकां उलो दिवन आसा तर आयच्या हप्त्याचे सवाल तुमच्या टीव्हीचेर आयच्या हप्त्याचे सवाल थंयसर परत एक पटी मोगाचे न्हू स्टॅनी बेळान निर्देशन केल्लें कोंकणी मेगा सिरियल खंयचें ऑप्शन नंबर 1 गॉडफादर ऑप्शन नंबर 2 फ्लॅट नंबर 401 ऑप्शन नंबर 3 मिसेस मीना एंड फॅमिली ऑप्शन नंबर 4 म्हाकाय ना तुकाय ना तर हाचे जाप काले म्हणून सांगून तुमी एका हफ्त्या भितर तुमी दिवचे थंयसर तुमकां वॉट्सॅप नंबर आसा 9380043073 आनी तशेंच तुमकां ऑफिसाचे दफ्तराचे नंबरूय थंयसर आसतले तुमी एका हफ्त्या भितर हाचे जापी दिवच्यो आनी वीक्षकांनो तशेंच तिसरा सवाल तुमकां विचारले जावन आसा तर तिसरा सवाल तुमच्या टीव्हीचेर आनी ताची जवाब तुमी दिवन थंयसर पळोवचे तुमच्या टीव्हीचेर तिसरा सवाल आसा कंतार फिल्माचे हिरोईन एस्तर नोरोना तर एक आसल्यार एक ना फिल्माचे हिरोईन कोण आनी सबार जाणांनी जाप दिल्ली आसा आनी दिल्ल्या सगळ्यांनी सारकी जबाब दिल्ली आसा आनी ते जावन आसा प्रिया मिनेजस सगळ्यांनी राईट आन्सर्स दिला तिनी क्वेश्चनाक कोणें परा सारकी जाप दिला तांची नांवां ह्या बावलाचेर गेल्यात की सगळ्यांनी मुवी पळयला खंडीत जावन हर एक मुवी तांणी पळयला बघता आनी मुखार येवचे मुवी बापाचे पुताचे नावी सगळे पळयतात म्हणून आमकां भरवसो आसा तशें म्हणटाना आयच्या अंगड्याचे लकी विनर कोण म्हूण पळोवनचो आतां हांगासर अवकाश आसा तर पयले लकी विनर युनिटी हॉस्पिटल हाचे विनर आणि हे वेता लिडिया बाई सिद्धकट्टे लिडिया बाय सिद्धकट्टेक युनिटी हॉस्पिटल मंगळूर हाचे फ्री हेल्थ चेकअप हेल्थ कार्ड तुमकां फावो जाता अभिनंदन पाठयतना दुसरे लकी विनर मानसा वॉटर पार्क अँड रिसॉर्ट्स कोणाक फावो जाता पळया लिझी बारेबैल टावन येस बारेबैल टावन मानेस्तीन लिझीक हे मानसा वॉटर पार्क अँड रिसॉर्ट्स हे फ्री वाउचर तुमकां फावो जाता तशेंच लाक केनिस हाचे लकी विनर लाकेनिसेची केक वेता मनसिन एलसी नोरोना पांबूर एलसी नोरोना पांबूर टावन लाकेनिस केक तुमकां हे फावो जाता तशेंच रेक्सिन सेंटर हाचे लकी विनर सिसिलिया मुंबई टावन मानेस्तीन सिसिलियाक रेक्सिन सेंटर हाचे गिफ्ट वाउचर फावो जाता सिसिलिया बायक नोव्हेंबर 5 ते वेत येस फिल्म पळयल्या एवरी जाता हांगा खाणेल्या एवरी जाता येस वी टेक इलेक्ट्रिकल्स अँड लायटिंग हाचे लकी विनर ओके गोल्डा निरपल्ली टावन गोल्डा हे इनाम फावो जाता तशेंच ह्या सर लकी विनर्सांक आमी देव बरें करूं म्हणटा अभिनंदन पाठयता आनी तशेंच आयडियल चिकन हांगासर लास्ट लकी आयच्या अंगड्याचे लास्ट लकी विनर कुंकड वेता जसिंताबाई ताकोडे जसिंताबाई तुमकां अभिनंदन पाठयता सर लकी विनर्सांक आमी अभिनंदन पाठयतना आयचो अंगठो संपोवचो वेळ आयलो वीक्षकांनो आयच्या अंगड्याक तुमी सबार जाणांनी कॉल केल्ले थोड्यांक इनामां तुमी जिखले जावन आसा अभिनंदन पाठयतना आयचो अंगठो आमी संपयता निरंतर मनोरंजना खातीर पळयत रावा दायजी वर्ल्ड 247 टेक केअर बाय आमी दोगी सेजारा वेतांव काजारा बायल भुरगीं ती रोसा केली येवनात घरा
केदना तरी सेजारा जाल्यार काजारा सगळी आमची पाटलम बाबा वेता त्या घरा